खरसाणे नेम पाळून केंद्र सरकारान 21 सप्टेंबराच्यान शाळा उक्त्यो करपाक सांगल्यात। 9वी आणि 10वीचे वर्ग चालू जातले, पूण शाळेत वचपा खातीर पालकांची परवानगी गरजेची आसतली। ऑनलायन शिक्षण चालूच आसतले। शाळा चालू करपा खातीर केंद्रान कांय मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्यात। कोरोना महामारीक लागून शाळा फाटल्या 6 म्हयन्यांसावन बंद आसात। कोरोनाचो धोको लक्षात घेवन हाचे आदी अर्ध्या म्हटल्यार 50% शिक्षकांक आपोवन शाळा चालू करपा विशीं सांगिल्ले। शाळेत येवपी विद्यार्थ्यांक मास्क सक्तीचे आसतले। ते भायर सॅनिटायझेशन आनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळप भोव गरजेचे। शाळा वेवस्थापनाकूय हे विशीं कळीत केला। पळयात, शाळेत वचपा खातीरची मार्गदर्शक तत्वां। 9वी आनी 10वीची भुरगीं आपखुशयेन शाळेत येवपाक शकतात। भुरग्यांक शाळेत वचपा खातीर पालकांची परवानगी भोव गरजेची। ऑनलायन आनी डिस्टन्स लर्निंग चालू आसतले, ताका प्रोत्साहनय दितले। 6 फुटांचे फिजिकल अंतर आसचें, जमनीचेर 6 फुटांचें मार्किंग करचें, मास्क गरजेचे, खंय थुकप ना। शाळेंतल्या मेजां मदीं 6 फुटांचें अंतर आसचें। वेगवेगळ्या उपक्रमांक खातीर वेगवेगळें वेळापत्रक आसचें। नोटबूक, पेन, पेन्सिल, खोडरबर वा उदका बॉटल एकामेकांक दिवपाची न्हू। शाळा वेवस्थापनान स्कूल बशींनी मास्क आनी सॅनिटायझेशन सक्तीचें करचें। शाळेत प्रार्थना, खेळ आनी कसलेच उपक्रम जावचे नात। AC आसल्यार ताचें तापमान 24 ते 30 डिग्रीचेर दवरचें। लोकरांचें नेमान निर्जंतुकीकरण करचें। मार्गदर्शक तत्वां पाळून जिमांक परवानगी। शाळेंतले स्विमींग पूल बंद आसतले। कॅन्टीन, कॅफेटेरिया आनी मेस बंदच आसतले। खंयच्याय दुयेंसाची आदी कल्पना दिवपाक जाय। शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांनी मास्क घालप गरजेचें। 50% शिक्षक आनी तितल्याच संख्येन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शाळेंनी येवचें। बायोमेट्रिकाच्या जाग्यार हजेरीपटा खातीर दुसरी वेवस्था करची। हँडवॉश आनी साबू दवरचे। शाळांनी भेट दिवपाक मेळची नात। मेकळ्या वेळात विद्यार्थ्यांनी एकठांय येवचे न्हू। कोरोनाचे जतनाये विशीं शाळांनी पोस्टर्स लावचे। कंटेनमेंट झोनांतल्यो शाळा बंदच आसतल्यो। कंटेनमेंट झोनांतले विद्यार्थी, शिक्षक आनी हेर स्टाफान शाळांनी येवचे न्हू। शाळा सॅनिटायज करच्यो। क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून वापर जाल्ल्यो शाळा बरे तरेन सॅनिटायज करच्यो, तशेंच नितळ करच्यो। दुयेंतींक हेरां पासून वेगळो दवरचो। हेल्पलायन नंबरावेल्यान लागींच्या हॉस्पिटलाक हे विशीं कळीत करचें। दोतोर येवन तपासना तो मेरेन मास्क घालून आयसोलेशनांत रावचें। कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आयल्यार हो वाठार सॅनिटायज करचो। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार।